नमस्कार. दनपारच्या खबरांत कानिफनाथ तारीचो येवकार. खबरो विस्तारान. केंद्रीय उदका आयोगाची टीम विर्डी इन्स्पेक्शनाक गोंयचे म्हादय सेलाक खबरूच ना. WRDचो CE बदामी आशिल्लो. कर्नाटकाची महाराष्ट्राच्या विर्डी धरणाक हरकत म्हूण इन्स्पेक्शन चल्ला. विचारल्यार विजीट खंय नित्याची. म्हादय सेलाक सांगिनासतना बदामीक आनी म्हादयचो प्लान घेवंक कसली इन्स्पेक्शनां चल्ल्यात हो प्रस्न. गोंयचो WRD मंत्री म्हणटा हणजुण्या ड्रीप स्किमी विशयी भेट. नमस्कार. आम्ही सध्या अंजुना डॅमाचेर आसा. तुमकां खबर आसतली की कांय दीस पयलीं जो प्रवाह कमिटी जी आसा त्या प्रवाह कमिटीची हांगासर अंजुना डॅमाचेर पळोवणी जाल्ली. जे आमचे गोंयांत सगळे डॅम आसा, जे व्हडल्यो व्हडल्यो न्हंयो आसा तेंची पळोवणी केल्ली. त्याच प्रमाणे आयज CWC जे आसा, सेंट्रल वॉटर कमिशन जे आसा तेंची हांगासर पळोवणी जाल्ली. ते हांगासर आयले आनी जस्ट एक विजीट दिवन गेले. आनी आमी जेन्ना तांकां विचारलें तेन्ना तेंच्यांनी सांगलें की हें एक सामकें एक नॉर्मल इन्स्पेक्शन म्हणून सांगलें. बट विचार करण्यासारखी एक गोष्ट अशी आसा की सेंट्रल वॉटर कमिशन गोंयांत येता आनी पळोवणी करता आनी हांगासर जेन्ना मिडियान क्वेश्चन केल्या उपरांत मिडियाक सांगता की एक नॉर्मल अशी गजाल अशी म्हणटा. सो हें इन्स्पेक्शन एक्झॅक्टली कसलें आसलें. सो तें इन्स्पेक्शन तेंचे कडल्यान स्पश्ट जाल्लें ना. आनी एक म्हत्वाची सांगपाची गजाल म्हटल्यार म्हादय रिलेटेड जर मनीस कोण तेंचे कडेन आसा जाल्यार तेंचे कडेन एकूय म्हादय रिलेटेड मनीस ना. गोंयांत ही कमिटी पावला ही कोणाक खबर ना. जो WRDचो हेड जो आसा प्रमोद बदामी हो एकलोच तेंच्या बरोबर आसला. तांकां जेन्ना आमी विचारलें तेन्ना तेंच्यांनी आमकां सांगपाक नकार दिलो. बट आनी एक व्हडली गजाल आमच्या समोर येता ती म्हटल्यार हांगासून तें इन्स्पेक्शन करून जो आतां प्रपोज डॅम जो आसा विर्डी, महाराष्ट्र विर्डी हांगासर थंयसर ते वचपाचें आसा. थंयसर सगळी तेंच्यांनी तयारी बीन करून दवरल्या. इन्स्पेक्शनाक तेंच्यांनी सगळे बोर्ड बीन आपले सगळे लावन दवरल्या थंयसर. सो जेन्ना आमी प्रमोद बदामी विचारलें की महाराष्ट्रान तुमी वचपाचें ना, तो तेणें आमकां आन्सर दिलें की तुमी तांकां विचारा म्हणून सांगलें. जे CWCचे जे इन्चार्ज आसा तेंच्यांनी सांगलें की इट्स अ नॉर्मल इन्स्पेक्शन म्हणून सांगलें. बट नवी आनी एक गजाल आमकां समोर येता ती म्हटल्यार विड्डेच्या डॅमा खातीर गोंय कडल्यान ऑब्जेक्शन आसलें आनी आतां कर्नाटकान विड्डेन जो डॅम बांदतात ताका एक नवें ऑब्जेक्शन दिल्लें आसा. सो कर्नाटका आनी जो विड्डेचो डॅम आसा तांकां लिंक कांयच येना, तरी पण कर्नाटकान तांकां ऑब्जेक्शन दिलां. सो मे बी त्या गजाली लागून ही CWC कमिटी आसा ती पळोवपाक येयल्या काय कितें असो एक अंदाज लावं येता आमच्यान. बट अजून पर्यंत ही कमिटी जी आसा ती आपूण गोंयांत कित्या खातीर येयल्या आनी हें जें इन्स्पेक्शन केलां तें कित्या खातीर केलां तें तेंच्यांनी अजून मेरेन स्पश्ट करूंक ना. सो तरीच्यान स्टुडंटा खातीर कल्पेश गांवस. दिवचल पुलिसांनी धार्मीक भावना दुखयल्ल्या खातीर सुभाष वेलिंगकार हांच्या आड गुन्यांव नोंद केला. तांणी सेंट फ्रांसीस झेवियर हांच्या कुडीचो DNA करचो अशें वक्तव्य केल्ल्या खातीर क्रिस्ती समाज तिडकला. काल मडगांव तांच्या विरोधाक गर्दी. आज अटक करची म्हूण लोक मडगांवां. चवकशेक हाजीर रावचे म्हूण पुलिसांची वेलिंगकाराक नोटीस. When they are nowhere, just to come in limelight, they make such stupid statements. आणि म्हाका CMan सांगला, you know, that FIR has already been filed against him in Bicholi police station. आणि तेका अरेस्टूय जातलो. आणि फादर बॉलमॅक्साक जे हे केल्ले, I mean what punishment or whatever was done, the same treatment, I mean the same thing will be done. Action will be taken against Wellinger. हांव म्हाज्या ऑनरेबल CMan सांगूंक सोदतां, हे अरेस्ट केले दुसऱ्या दिसा बेलीर सोडटात आनी मागीर ते FIR जावन कोर्ट केस केन्ना चालू जातले आनी केन्ना कितें जातलें तें खबर ना. बट इन द कमिंग असेंब्ली वी शूड मेक अ लॉ की ohले जावंक फावना. लोकांचे मनान आहा की एक हात जागे केला, not just because of exposition, but they are believing that this is a ploy of the government to try to put him up, to hide what is going on, deficiencies of the government, the fighting in the government, the non-performance and the complete failure of the administration to cover up and to divert attention. लोकांची हें आसात. That's why people are come on the road. Others people are very peaceful. Tu jaan amke goenka, they don't come like this. The protesters to have it peaceful. Don't lose your tongue because they are trying to instigate us. They are sending their people to attack the mob. We are told, we had announced last night only, had announced that tomorrow if it was arrested, only ambulance will be allowed. Only emergency cases will be allowed.
Otherwise, it's Margao Band. Pratima, there is a school nearby, presentation school. We have taken that in mind, and we have sent the parents with the students. School cover the tenka mat dalla. Tension ame kunna because we don't want to trouble the minors. But yes, big buses, tempos. You can see now, ambulance is coming. Our protesters are giving the ambulances to them. We are not troubling the ambulances and emergency cases. And I have appealed to all the protesters, please, no violence. Old Market Circle बंद केला, कोलवा सर्कल बंद केला, आणि सांची क्राउड उपासा फुल मडगाव बंद till Subhash Velingar is arrested. I fail to know why CM is trying to protect one fellow. अरे बाबा वेलिंगकर, तू आणि हांव मोन्नाच्या तोडेक पावलेले आसा आणि असले तू स्टेटमेंट काढून आमकां गोंयकारांक कित्याक भडकायता? इतलो शिकलेलो मनीस इतलो अणपण आणि बुरूत कसो कित्याक वागता आणि आमच्या धर्माचेर आमी तुमचे वायट कितें केलां आणि तितल्यान कोबार जावंक ना वेलिंगकाराक हो आमचो सरकार डिवायड अँड रूल करून सपोर्ट करता. अशेंच तो चलशी तू आमच्या गोंयांक डिवायड आणि रूल करूंक सोदता आणि कोणाक तरी तू हे कम्युनल जावन लोकांक झगडी पेटोवंक तू फुडें सरलेलो आहा. कोस्टल पुलीस एक्शन मोडार. मालपेसावन येवन गोंयांतले हद्दीत बेकायदेशीर नुस्तें मारपी बोटीचेर कारवाय केल्या. 2 बोटी जप्त करून पणजे हाडल्यात. मजगतीं कायदेशीर कारवाय जातली म्हूण मंत्री निळकंठ सांगता. हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या मुख्यमंत्र्याक तशेंच DGP पर्सनली इनवॉल्व करून आमचे संघटीत रावन जी रेड मारली ही आमकां यशस्वी जाल्या आनी ही रेड अशीच चलतली. कारण म्हाज्या ल्हानपणांत भुरगेपणांत हांवें पळयल्लें आहा की ह्या 5 फेदम ह्या खातीर रापणकारांनी खूब झगडचें पडलेलें. रापणकाराचो मोठो बंद पळयल्लो आहा आनी ह्या सांबाळून जे भायले लोक येवन जेन्ना हांगा आमच्या हितून टॅरिटरीन फिशींग करता ही आमच्या ट्रेडिशनल फिशरमॅनांक खंय तरी अडचण जाता. म्हणजे तांच्या हाका खंय तरी ऑब्स्ट्रक्शन जाता तांकां त्रास जाता आनी तेंची सदांच मागणी आसली की ही रेड मारून ही बोटी हें करपाची. ह्यो 2 आयज बोटी गावल्या तरी 2-3 गेल्यो म्हणून सांगतात ते. पूण ही रेड परत तशी चालूच आसतली जेणे करून तांकां हो गोंयची टॅरिटरी येवपाक भंय पडटा. कितली भितून आसली ती गोंयांत आतां कशी कितें आयडिया येयल्या नाही 5 फेदम भितरूच आहा सदांच कंप्लेंट तशी. कारण कोस्टल गार्ड आहा पळय ते 12 फेदमा भायर ते आपण करतातूच ते आमकां येना. पूण हे प्युअर आमचे टॅरिटरी फुडलो कोर्ट एक्शन कितें आसता? फुडलो हे एक्शन म्हणजे एज पर आमचे कायद्या प्रमाणे आनी कोर्टाच्या हेज्या प्रमाणे आमी ती रजिस्टर करून ती मागीर कोर्टाची ना जावचे पूण ते हांगाच आसतले बोटी त्या प्रमाणे ते बोट कस्टडीन येयली. आनी नुस्तें बीन कितें करता? नुस्त्याची बीन पावणी बीन अजून कांयच करूंक ना. मिनिस्टर CM सांगला की 10 लाख फायन आसले. 10 लाख तुम्ही फायन मारतले तेंचे? ना ते आमकां कायद्या प्रमाणे पळोवंक जाय. 10 लाख आमी तेन्ना मुचलां बसतना मारपूच जाय. जर आमच्या कायद्यान आमचे केल्ल्या हातीन बसता पूण आसतले. पूण एज पर मीस ते कॅच आहा प्लस टॅरिटरीचे एक्चुअली जे कितें सेक्शनां लागतात जे कितें कायद्यान आसा ते बंधनान तेंकां हाडपाचे प्रयत्न करता. ही फर्स्ट टायम मोठी रेड अशी फर्स्ट टायम न्हू ही आमच्या ट्रेडिशनल फिशरींग मागलीच आसली. फक्त प्रॉब्लम जातालो की ह्यो जेदे मोठे बोटी येता आनी आमचे धाकट्यो रेड मारून बोटी वयता आनी ते आमचे स्टाफ आसता ते स्टाफ ते खंय तरी तेंच्या कडेन टक्कर दिवपाक पुरे पडटाले म्हणून मातशें फाटीं फुडें जाता. जेन्ना आतां आमकां फूल सेक्युरिटी दिली पुलीस स्टेशनाची तेन्ना आमकां सोंपें पडटा. म्हणून आयज आमी 2 रेड करून रावले. कुंकळे स्कुलात चली भुरग्याक मारपाच्या केशीत हेडमिस्ट्रेस आनी क्लास टिचर अटकपूर्व जामिनाक चिल्ड्रन्स कोर्टात. अटकेचेर अंतरीम थाकाय. निकाल सोमारा. सस्पेन्शनाची तलवार. दोगांकूय अटक करची म्हूण पालक आनी थळावे मागताले. मजगतीं ते जखमी चली JMCत शुद्धीर आयला. उपचार चल्ला. कुंकळे हांगासर 7 वर्सां चलयेक त्या भुरग्यान मारल्या उपरांत ताका ब्रेन इंजरी जाल्ली आनी ताका GMCत एडमीट केलें. ताच्या उपरांत ताका ट्रिटमेंट केलें आनी काल ताका सांजचे ICU वॉर्डांतल्यान ताका इंट्रोडान हाडिल्लें आसा. ते नंतर आमी ताका पळोवपाक आयिल्ले
आनी आमी आतां स्थिती पयली की स्लोली भुरग्यां ते ट्रिटमेंटाक रिस्पॉन्स दिता त्या भायर भुरग्याक मातसो आजुनूय हेड पेन आमी पयले ते रडटाले बट स्लोली रिस्पॉन्स दिता आमकां दिश्टी पडले आनी दुसरो आमकां अशें पळोवपाक मेळटा की तेच्या पेरंट्सान सांगलें की ती सद्या उलोवपाची स्थितींत ना ती म्हणटा की पळोवपा खातीर भुरग्याक एकूच टिचर इतले स्कूल दवरले आजून भुरग्याक पळोवपा खातीर एकूच टिचर तेजी ती येयलेली आसा बाकी तेच्या कडेन आमी कोणूय घेवंक ना त्याचे बद्दल जे पेरंट्स आसा ते खंय व्हडल्याच्या कामाक ना ते आहा ते बापूय आहा तो हॉटेलांत काम करता आवय आहा ती मातशी बरी बीन आसता तेंची पळयत जाल्यार डेली बेजीस कामाक वयता बापूय आनी तेंची सद्या आजी हॉटेलाक लागून तेंची मातशी गरिबीची परिस्थिती आसा दुसरे वाटेन जे टिचरी आसा ज्यो टिचरीक लोकांनी अटक करपाचें आमी तेंच्यांनी डिमांड केल्लो त्या टिचरींक एंटिसिपिटी दिल्या खातीर तेंच्यांनी अप्लाय केले सो अशा तरेची सद्या कंडिशन आसा आनी भुरगे स्लोली इम्प्रूव करता आमकां पळोवपाक मेळटा स्टुडंटा खातीर जीएमसींतल्यान रिक्वेस्ट आसा. गोंय राज्य तज्ञ मुल्यांकन समिती SCSCन मांडवी आनी जुवारीत रेंव काडूंक 12 झोनांक बावटो दाखयला. मायन्स खातें रेंव काडटल्या दर एकल्याक दर वर्सा 1000 क्युबीक मिटर मेरेन रेंव काडूंक परमीट दितले. फकत मानवी पद्दतीन रेंव काडूंक मेळटली. 70% परमिटां खंय पारंपारीक रेंव काडटल्यांक मेळटली. Mines department applied for EC for 12 zones. There 6 zones in Mandavi river and 6 zone in Zuari river. ताजे हियरिंग जालें दोन SI ताजे मिनट्सय जाले. आतां एक फायनल जे EC मेळपाची आसा दॅट शॉर्टली वी वील गेट आनी आमी कंटिन्युअसली फॉलोअप करीत आसा. Honorable CM follow-up karta, then Secretary Mines also is taking a periodical review. So very shortly we are hopeful that we will get the EC. And त्याच्यानंतर रोखडेच आमी ऑनलायन एप्लिकेशन घेवपाक सुरू करतले. प्रत्येक झोनाक एका वर्साक एका एप्लिकंटाक 1000 क्युबिक मिटर काडपाचें आमी परमिशन दितले बेस्ड ऑन दी कॅपॅसिटी. सो फेअर एस्टिमेट असो आसा की एका झोनाक एक 6 ते 7 इतली परमिटां आमकां दिवपाक मेळटली. 70% वील बी अलॉटेड टू ट्रेडिशनल एक्स्ट्रॅक्टर्स आनी 30% जे आसा उरिल्ले दॅट वील बी टू द नॉन ट्रेडिशनल एक्स्ट्रॅक्टर्स. आतां म्हणजे जो एप्लिकंट आसतलो ताका 15 वर्सांचो रेजिडन्स सर्टिफिकेट आसचें पडटलें आनी तो सँड काडल्या नंतर ज्या जाग्यार स्टॅक करतलो त्या जाग्याच्या मालकाची NOC जाय पडटली. शुक्रारा भाजपाच्या कोर समितीची बसका जाली. भाजपाच्या मेंबरशिपीचो मुद्दो चर्चेत म्हूण प्रदेशाध्यक्ष तानावडे सांगता. 2 लाख मेंबर 15 तारखे मेरेन मेंबरशीप चलतली. कांय मतदारसंघांनी फाटीं महाराष्ट्राच्या प्रचाराची खंय चर्चा. तानावडे उलयलो. जुलुसा वयल्यान उलयिल्लो उर्फान मुल्ला आतां भाजपाचो म्हणयारो ना. तो उलयला ते वैयक्तीक पक्षाचे न्ही. आणि तातूंतल्यान एक म्हणल्यार आमचो फाटलो सेवा पखवाडा जो कार्यक्रम जालो माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींच्या वाडदिवसाच्या निमित्तान 15 दीस आमी जे कार्यक्रम केले आनी तेचें रिपोर्टींग आमकां दिल्ली धाडूं जाय आनी तें फायनल करच्या पयलीं मातशें तें सगळ्यांक दाखोवपाक आशिल्लें आनी त्यामुळे तें पूर्ण आनी आज पर्यंत म्हणजे आज सांज पर्यंत आमचे आतां काल राती पर्यंत 1,98,000 मेंबर जाले आणि आजपर्यंत सगळे 1-2 लाख पूर्ण जातले. आणि तातूंत कांय मतदारसंघ जे आसात त्या मतदारसंघा भितर जितली अपेक्षीत आसा तितली मेंबरशीप जावना आणि त्यामुळे ताचेर येणारे एक अप टू 15 तारीख पर्यंत टायम एक्सटेंड केल्लो आसा आणि त्यामुळे त्या हाचेर कोणे लक्ष दिवप आणि ती मेंबरशीप करून घेवंक जाय. आणि त्यामुळे प्रत्येकाक जी जबाबदारी कारण आमी पयलीं प्रायमरी मेंबरशीप ड्रायव्ह जो आसा तेजी स्टेट कमिटी आणि दोन्ही जिल्ह्याच्या कमिटींची बैठक केली आणि तातूंत एक ठरयलें आनी त्यामुळे ताचो रिपोर्ट जो आसा तो आतां आमी कोर टीव्ही समोर दवरलो. त्या बैठकीक हांव उपस्थित आशिल्लो जी प्रायमरी मेंबरशीपची मिटींग जाली तेका आनी तातूंत मागीर आमी ठरयलें कोणे खंय वचप कोणे वचून थोडोसो नेट लावं जाय अशें जे कांय मतदारसंघ जे आसात ते आमी केले. कारण आघाडीचेर फुडें जे आसात त्याच्या भितर सांखळी आसात मागीर परये वाळपय वास्को दाबोली मुरगांव असे कांय मतदारसंघ खूब फुडें आसात. उर्फान मुल्ला हो पयलीं पार्टीचो स्पोक्समॅन आशिल्लो पण गेल्या आमी जेन्ना परत पार्टीचे स्पोक्स पर्सन बदलले त्या वेळाचेर उर्फान मुल्ला हे पार्टीचे स्पोक्स पर्सन ना आणि त्यामुळे ते जो कितें स्टेटमेंट करता तेंचो वैयक्तीक स्टेटमेंट पार्टी कडेन त्या स्टेटमेंटाचो कसलोच संबंध ना.
खण खात्यान पावणेर काडिल्ल्या नावेली, सांग्या, दारबांदोड्या, दिवचल आनी आमोणेच्या 5 मिनाच्या डंपांची पावणी जाली. 8 बिडर वांटेकार जाल्ले म्हूण कळटा. सुमार 7.56 मेट्रीक टन मीन ब्लू ग्लोबल एक्सपोर्ट कंपनीन पयलो, सी मेटल एक्सपोर्ट कंपनीन दुसरो, तिसरो आनी 5वो जाल्यार काय इंटरनॅशनल कंपनीन 4थो स्लॉट घेतला. सरकाराक खंय GST मेळून 109 कोटीची येणावळ. 5 लॉटांक बिडींग जालें आनी बरें कॉम्पिटिशन जालें. इनफॅक्ट 4थो आनी 5वो जो लॉट आशिल्लो ताजे प्रायस खरेंच खूब वाडले. म्हणजे तातूंत कॉम्पिटिशनय खूब जालें आनी प्रायजय खूब वाडलें. आनी 5 लॉट सगळ्या 5 लॉटांचे मेळून सादारण एक 100 crores रेवेन्यू. ताजेर आनीक 9% जर GST धरली जाल्यार एक 109 to 110 crore रेवेन्यू डिपार्टमेंटाक येतलो. केंद्र सरकारान मराठीक अभिजात भाशेचो दर्जो दिलो. गोंय सरकारान मराठीक राज्य भाशेचो दर्जो दिवचो आदलो केंद्रीय कायदो मंत्री रमाकांत खलपाची जाहीर मागणी. मराठीक राज्य भाशेचो दर्जो मेळोवन दिवंक खंय घराघरांनी वचून यत्न जावंक जाय. खलप सांगता, मराठीक अभिजात भाशेचो दर्जो दिल्ल्यान तो केंद्राचो उपकारी. गोमंतकाची मराठी परंपरा पुन्हा एकदा सांगण्याची गरज नाही. फार जुनी अशी परंपरा आहे. पोर्तुगीज गोव्यात येण्यापूर्वीपासून आहे. पोर्तुगीज आल्या आल्या त्यांनी भाषेचा महिमा ओळखला. या भाषेत त्यांनी अनेक साहित्यकृती निर्माण केल्या आणि कालांतराने आपल्या भाषेला शासकीय व्यवहाराची भाषा म्हणजेच राजभाषा हे बिरुदही आपल्या भाषेला मिळालं. ह्या पार्श्वभूमीवर गोमंतकीय जनतेला फार मोठं कार्य करायचं आहे. माझ्या मते हे कार्य म्हणजे सर्वप्रथम मराठी भाषा संस्कृती आपल्याला जपायची आहे, वृद्धिंगत करायची आहे, समृद्ध करायची आहे आणि अनेक जे वावटळी उठत आहेत त्या वावटळींना उत्तरही आपण दिलं पाहिजे. तिरुमला तिरुपती बालाजी मंदिरात प्रसादाच्या लाडवात चरबेच्या वादात चौकशेक सुप्रीम कोर्टान नवी SIT नेमल्या. BJPचो फुडारी सुब्रमण्यम स्वामीन याचिका घाल्ली. CBI डायरेक्टराच्या देखरेखीत 5 वांगडी समिती आसतली. तातूंत 2 CBI, 2 आंध्र पुलीस, 1 FSSIचो वांगडी आसतलो. चौकशेचेर कोर्टाची देखरेख आसतली. नवरात्रा सुरू. 9 दीस देवी दुर्गाचे 9 रुपांची पुजा. गोंयांत कांय देवळांनी देवी बरोबर देवांची मखरां, मखर आरतीची परंपरा. राती प्रमाण मखरांत देवी देवांचे रूप, वेशभूषाय बदलता. अंत्रुजांतले मखर आरतींचे मखरोत्सव पळोवपा सारके. दसऱ्या मेरेन मखरोत्सव चलता. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, WhatsApp, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.